सरकारान उद्देगां खातीर चड पयशे फारीक करून वीज घेतली खरी पूण ती वीज उद्देगांक दिवंक ना असो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसायान केलो। उद्देगांक वीज मेळूंक नाशिल्ल्या कारणान चडशे उद्देग गोंय सोडून वचपाचे वाटेर आसात। विजेची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान एका म्हयन्या भितर 686 वेळार उद्देग बंद दवरचे पडले। ह्या प्रकल्पाक जापसालदार कोण असो प्रश्नूय विजयान विचारलो। ताचेर जाप दितना 50 मेगावॅटाचे ट्रान्सफॉर्मर वेर्णा उद्देगीक वसाहती खातीर बेगीनूच येतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले। तशेंच फोंडे म्हालाकूय दुसरो ट्रान्सफॉर्मर मेळटलो अशें सुदिनाचें म्हणणें आसा। सध्याच्या घडयेक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत खाटींच्या क्षमतेच्या तुलनेत 30 ते 35% चड दुयेंती आसात। उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत धाडटात। ताका लागून जीएमसीचेर हिसपा भायर ताण वाडटा। उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळे उपचार शक्य आसात। देखून बेश्टेच दुयेंती धाडीत रावल्यार संबंदीत हॉस्पिटलांच्या वैजकी अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या। आपल्या कसल्याच पदाची आस्त ना अशें काँग्रेसीचो मडगांवचो आमदार आनी आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन म्हटलां। तशेंच पक्षाचे जे कितें निर्णय आसतले ते आपल्याक मान्य आसा अशेंय तो म्हणटा। फाटल्या कांय दिसां पयलीं दिगंबर कामतीन आपूण रिटायर्ड हर्ट आशिल्ल्याचें सांगिल्लें। तेच्या उपरांत तो सांगता जे कितें पक्षाचे निर्णय आसतले ते पक्ष घेवपाक शकता, आपल्याक तशें कांय पडिल्लें ना। काँग्रेसीचो मडगांवचो आमदार आनी आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन अशें वक्तव्य केलां। ताणें सांगलां पक्षांचे जे कितें निर्णय आसतले ते आपल्याक मान्य आसा। फाटल्या कांय दिसां पयलीं दिगंबर कामतीन आपूण रिटायर्ड हर्ट जाल्ल्याचें सांगिल्लें। पर्येची आमदार देवया राणे हिणे सत्तरींतल्या चडशा गांवांक इको सेन्सिटिव्ह झोन करपाच्या सुचोवणेक विरोध केला। सत्तरींतल्या 90 गांवांतल्या सुमार 55 गांवांक इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून आदीं सुचोवणी दिल्या, जी आमी अजिबात मान्य करून घेवचे ना अशें देवया राणे सांगता। तशेंच आमी 60 दिसां भितर हाचे आड हरकत दाखल करतले अशेंय ती सांगता। सत्तरींतल्या खुबशा गांवांक आतां इको सेन्सिटिव्ह झोन करपाच्या सुचोवणेक दिवया राणेन विरोध केला। सत्तरी गांवांतले सुमार 55 गांवांक तरी इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून आदीं सुचोवणी दिला, ती आमी अजिबात मान्य करचे ना अशें देवया राणेन सांगला। राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर पुराय देशात मतदान चालू आसा। एनडीएची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आनी विरोधी पक्षाचे उमेदवार यशवंत सिन्हा हाचे मदीं ही वेंचणूक जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या वेंचणुके खातीर मतदान केलें। गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत मतदान केलें। गोंयांतले 40 आमदार गोंयांत जाल्यार 2 खासदार दिल्लीत ह्या वेंचणुकेचें मतदान करतले। भाजपा आनी घटक पक्षाचे मेळून 25 आमदार जाल्यार हेर पक्षांचे सुद्दां आनीक कांय आमदार द्रौपदी मुर्मू हांकां मतदान करतले असो विश्वास गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायला। ह्या वेंचणुकेची मतमेजणी जी आसा ती 21 जुलया दिसा जातली।
चोडणेच्या अनियमित फेरयेक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला असो प्रश्न मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी हाणें अधिवेशनात उक्तायलो. चोडणा साल्वादोर मुंद मजगती जावपी पुलाचे जे काम आसा ते GSIDC हातीन घेतला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच ह्या पुलाच्या कामा खातीर लागपी कांय जाग्यांच्या जमीन संपादना करपा खातीर कांय NOC घेवच्यो आसात. ह्यो NOC मेळून जमिनी घेतल्या उपरांत ह्या पुलाच्या कामाक बेगोबेग सुरवात करतले अशें मुख्यमंत्री सांगता. तशेंच हो पूल जो आसा म्हटल्यार दिवचल आनी लागसरच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर नीड ऑफ द आवर आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. अख्ख्या देशांत तशेंच अख्ख्या जगभरांत गोंय हें एक पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आसा. गालजिबाग दर्या हो काणकोणचो सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी नितळ दर्या, पूण आतां हो धोक्याचो जाला. दर्यादेगे भोंवतणी खूब कोयर साठला. तशेंच मुळांतल्यान पडिल्लीं झाडां दर्यादेगेचेर आजुनूय तशींच पडिल्लीं आसात. टुरिजमान कोट्यांनी पयशे मोडून KCIC म्हणून एजन्सी नेमल्या ती सगळे दर्यादेग निवळ दवरपाक. पूण ते करतात तरी कितें? डायरेक्टर आनी ऑफिसर सगळे न्हिदल्यात काय कितें असो प्रश्न जनार्दन भंडारीन विचारलो. हो दर्या कित्याक निवळ ना अशें विचारल्यार कामगारांक 1 म्हयनो विसव दिला म्हणून सांगतात. तांच्या कॉन्ट्रॅक्टान फक्त गिमान काम करप अशें बरयलां काय कितें आनी बाकीच्या दिसांनी सुटी दिवप हाचेर जनार्दन भंडारीन काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यां वांगडा पळोवणी केले उपरांत तिडक उक्तायली. कुडचड्यार रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरोवपाचें काम सोमारच्यान सुरू जालें. PWD मंत्री निलेश काब्रालान फोंडकुलां पुरोवपाचें मशीन हाडिल्ल्यान ही फोंडकुलां पुरोवपाक बरें जाता अशें विश्वास सावंत देसायान सांगलें. मंत्री निलेश काब्रालान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर लेगीत कारवाय करपाचो मुद्दो उपराशिल्लो. जी कामां सारकी करिनात तांकां कशें जाग्यार हाडप हें मंत्र्यान दाखोवन दिलां. तशेंच तो बऱ्यांतली बरी कामां करता असो विश्वास आसा अशें विश्वास सावंत देसायाचें म्हणणें आसा. जाण्टेल्ल्यां खातीर उम्मीद सेंटर उबारपा खातीर आशिल्ली अर्थसंकल्पीय तरतूद उणी कित्याक केली? विरोधी आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न विचारलो. फाटल्या अर्थसंकल्पात ह्या सेंटरा खातीर सुमार 1 कोटी आर्थीक तरतूद आशिल्ली, पूण हे खेपे ती उणी करून 55 लाखांचेर हाडली. हे सेंटर उबारपा खातीर सरकार पंचायती आनी पालिकांक कडेन वचूंक ना. ह्या विशया वयल्यान विजयान सरकाराचेर फार पेटयल्या उपरांत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाक ह्या येवजणे खातीर पंचायती आनी पालिकांक मजत करपाचें आश्वासन दिवचें पडलें. एका राती भितर वास्को बाजारात बेकायदेशीर दुकान उबें केल्लें ते मातये बरवण केलें. पूण ही म्हायती वास्कोच्या आमदारांक मेळ्ळ्या उपरांत पालिकेच्या अध्यक्षाक सांगून बेकायदेशीर दुकान मातये बरवण करपाचो आदेश आमदारान दिलो. हे दुकान कोणी घातलें हें आपल्याक खबर ना अशें पालिकेचो अध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्सान सांगलें. अशी बेकायदेशीर दुकानां वा बेकायदेशीर वावर खपोवन घेवचे ना अशें पालिकेच्या अध्यक्षाचें म्हणणें आसा.
फाटले सेगीत 10-12 दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचल मालांतल्या आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी आतां वाडल्या. ह्या धरणांत सध्या 50 मीटर इतको उदकाचो सांठो आसा. फाटल्या जून म्हयन्याच्या निमण्या मेरेन 46 मीटर इतको उदकाचो सांठो आशिल्लो. 52 मीटर इतकी धरणांतल्या उदकाच्या पातळेची तांक आसा. मजगतीं पावसाळी पर्यटनाचो घोस्त काडपाक पर्यटकांची पावलां आतां ह्या धरणाचेर वळपाक लागल्यात. पंचायत वेंचणुके खातीर दिवचल म्हालांतल्यान पयलो उमेदवारी अर्ज भरपाचो मान एका बायलेन मेळयला. नार्वे पंचायतीची आदली पंच प्रतिश्ठा मिशाळ हांणी सोमारा उमेदवारी अर्ज भरून वेंचणूक अधिकाऱ्यां कडेन सादर केलो. येता त्या 10 ऑगस्टाक जावपी पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सोमारच्यान सुरवात जाल्या. पारंपारीक वार्ड एसटी खातीर आरक्षीत जाल्ल्यान हे फावट हेर वार्डांतले अर्ज भरपाची पाळी प्रतिश्ठा मिशाळ हांचेर आयल्या. शेनवारा रातच्या वेळार म्हापशा गांधी सर्कला कडेन तशेंच थिये कोलवाळे पर्वरी साळगांव वाठारांतल्या चेक पोस्टांचेर पुलीस तैनात दवरिल्ले. दर शेनवारा म्हयन्यांत 1-2 फावटी खाशेली ड्रायव्ह जातली अशें म्हापशा PIन सांगलें. SP शोभीत सक्सेनाच्या आदेशा प्रमाण आनी म्हापशा DYSP जिळवा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला सुरू केल्ली ही खाशेली पेट्रोलिंग मोहीम. समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसाय हाणें सांग्यार IIT विरोधात आपयल्ली बसका आयतारा बरीच तापली. प्रभुदेसायान सांगेकारां मुखार IIT प्रकल्पाचो तुमकां कांयच फायदो जावपो ना, मात भायल्या लोकांक फायदो जातलो अशें म्हणीत IIT लोकांचे करपी लुकसाण स्पश्ट केलें. मात सुभाष फळदेसायच्या बरे मागप्यांनी ह्या बसकेंत येवन आमकां IIT जाय अशें नारे गावन IITक तेंको दिलो. कुंकोलीम युनियन क्लब ह्या संस्थेच्या नांवान भलायकी शिबीर कुंकळे वाठारांत आसा अशें बोगस पत्रक छापलां. हो प्रकार कुंकळे नागरी आनी ग्राहक मंचाची अध्यक्षा लॉर्ना फर्नांडीस हांणी उक्ताडार हाडलो. ह्या विशीं आमी कुंकोळीम युनियनाचो अध्यक्ष सूरज आंबे हांकां संपर्क सादलो. आमी हे सभाघर फकत भाड्याक दिलां, आमचो ह्या शिबिरा कडेन कसलो संबंद ना अशें ताणें सांगलें. तशेंच ह्या प्रकारा विशीं अनूप चौधरी हांणी हे पत्रक छापलां, ताचे कडेन लेगीत उलयले. ताणें आपलें मत मांडलें.
कोट्यांनी रुपया खर्च करून फाटी सांतिनेज खाडी दुरुस्त केल्ली. आजून ही खाडी आनी तिका जोडिल्ल्यो खळयो अर्दुकुट्योच बांदिल्ल्यो आसात. फाटी पावसान तुंबिल्ल्या कारणात ह्यो खळयो उसपुपाचें काम सुरू केल्लें. पूण ह्या अर्दवट कामा उपरांत कुशीकची माती भुसभुशीत जाली आनी झाडां मुळा सकट हुमकळून पडपाक लागली. कांय झाडां पडपाच्या वाटेर सुद्दां आसा. आदी पासून ह्या पोरण्या झाडांक कांयच भक्कम ना. एके वाटेन पर्यावरणा दिसा सरकार झाडां लायात झाडां जगयात अशी नारेबाजी करता, जाल्यार दुसरे वाटेन आशिल्ल्या झाडांची सरकार सारकी कुयदाद लेगीत घेना हें चित्र दिसून येता. आपलो सुवार्थ साधून जाय तशी पक्षांतरां करपी लोक प्रतिनिधींक घरा बसोवची अशी मागणी गोंयच्या कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन केल्या. गोंयच्या साबार बिगर सरकारी संस्थेच्या वांगड्यांनी एका माचयेर येवन पणजे पक्षांतर करपी लोक प्रतिनिधी आड पणजे आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली. ह्या वेळार तारा केरकर, सावयो कुथिनो, जॉन नाझारेथ तशेंच हेर समाज वावुरपी हाजीर आशिल्ले. पक्षांतरां करपी आमदारां विशीं गोंयभर जागृताय करतले, तशेंच पक्षांतर केल्ल्या लोकप्रतिनिधींच्या घरा सामकार निदर्शनां करतले अशें सावयो कुथिनो हांणी ह्या वेळार सांगलें. दिवचल शारांत येवपी धबधबो वाठारांतल्या घसघशाचें अस्तित्व राखून दवरपाक पावलां उखलची अशी मागणी थळावे लोक करतात. फाटल्या कांय दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून हो घसघसो खळखळून घसघसपाक लागला. थळाव्यान सयत शारा भायल्या सैम मोगींची पावलां आतां ह्या घसघशा कडेन वळपाक लागल्या. मात खण वाठारांत आशिल्ल्यान ह्या घसघशाचें अस्तित्व संकश्टांत आयलां अशी भिरांत लोकांनी उक्तायला. मर्डीवाडा मोरजेच्या मुखेल रस्त्याची सध्या चाळण जाला. रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात. ह्यान पयलीं ही फोंडकुलां थळाव्या सरपंचान भरून काडिल्ली, मात आतां परत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. हाचे खातीर हांगा अपघाताचें प्रमाण वाडलां. मोरजेच्या मुखेल रस्त्या कडेन मर्डी वाडा म्हणून ही परिस्थिती निर्माण जाला. रस्त्याचेर मदीं फोंडकुलां पडला आनी एका सायडीन गाडी दवरिल्ल्यान हांगा अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. उटंगराच्या पावसान हांगासर धोंपरभर तरी उदक भरता अशें थळाव्यांनी कंप्लेंट नोंद केल्या. ही गाडी सुद्दां कोण काडपाक तयार ना आनी मदीं रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडलां अशें थळावे लोक सांगतात. सप्तका भितर पारंपारीक पार घडोवन हाडपाची अशी मागणी मुरगांव नगरपालिकेच्या मंडळाचो आदलो अध्यक्ष नंददीप राऊत आनी नगरसेवक विनोद किंडलेकर हांणी केला. मुरगांव नगरपालिके कडेन गरज पडल्यार मजत वा खंयची आर्थीक मजत करपाक तयार आसा, पूण परंपरा बंद करची न्हय अशें नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यान सांगलां. 123व्या दामबाबाच्या सप्तकाक व्हडा उमेदीन मनोवपाच्या सप्तकाक मंडळान परवानगी दिला आनी अशें थारयलां.
खंयच्याय परिस्थितीत भाजपाचो नंबर गेम प्लॅन यशस्वी जावपाक दिवचे नात, काँग्रेस आमदार संकल्प आमोणकार सांगता. आमी सगळे आमदार एकठांय आसात. कोणाक जर वचपाचेच आसा जाल्यार तांणी राजिनामो दिवन परत वेंचून येवचे अशें ताचें म्हणणें. सोमार ते शुक्रार मेरेन विधानसभा अधिवेशन आशिल्लो, देखून मदीं एक ब्रेक घेवचो म्हणून चेन्नय गेल्ल्याचे संकल्प सांगता. ह्या ट्रिपीक आमी सगळ्यांक आपयले. कांय जाण आपल्या खासगी कारणाक लागून येवपाक शकले ना अशें ताचें म्हणणें. आवय बापूय अभ्यास करपाक सांगतात ह्या कारणाक लागून निर्शेल्ल्या नुवेच्या 10 वर्साच्या भुरग्यान घरांतल्यान पळ काडली. ह्या विशीं मायणा कुडतरी पुलिशेन तपासाची चक्रां वेगान घुवंडावन ह्या भुरग्याक 25 मिनटां भितर मडगांवच्या बस स्टँडावयल्यान ताब्यांत घेतलो. ते उपरांत समुपदेशकाचे मजतीन ताची समजूत काडून ताका पालकांचे सुवाधीन केलो. भुरगो घरांत नाशिल्ल्यान ताच्या आवय बापायन मायणा कुडतरी पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे आणि 3 पथकां तयार करून भुरग्याचो सोद घेतलो. 3 पथकांनी ताचो सोद घेतलो. निमणे मडगांव बस स्टँडार सोद घेवपी पुलीस पथकाक हो भुरगो सांपडलो. ताणें भुरग्याक विश्वासात घेवन विचारिल्ले उपरांत आपूण कर्नाटकाचे बशीची वाट पळयता अशें त्या भुरग्यान म्हटलें. महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेर आयले बरोबर मुंबईत मेट्रो कार शेड करपाच्या प्रश्नावयल्यान राजकारण तापपाक लागला. शिंदे सरकारान आरे हांगा मेट्रो कार शेड बांदपाचो निर्णय घेतले उपरांत पर्यावरणवादींनी आंदोलकांनी भुमिका घेतली. फाटल्या कांय दिसां सावन आयतार मेरेन आरे हांगा पर्यावरणवादींनी आंदोलन केले. ह्या आयताराय आरे वाठारांत पर्यावरणवादींनी व्हडा संख्येन आंदोलन केलें. महाविकास आघाडी सरकारान कार शेड आरेंतल्यान कांजूरमार्ग ह्या वाठारांत व्हरपाचे निर्णय घेतिल्ले. मात शिंदे सरकार सत्तेर आयले बरोबर आरेंत कार शेड हाडपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत पर्यावरणवादींनी नाराजी उक्तायली. आरेच्या पिकनीक स्पॉटा लागीं आयतारा जाल्ल्या आंदोलनात तरणाट्यांचो आंकडो चड प्रमाणात दिसून येयलो. विरोधी पक्ष फुडारी सजीत प्रेमदासान संकश्टाच्या काळान भारतान केल्ल्या मजतीची तोखणाय केल्या. श्रीलंकेक आतां मेरेनच्या सगळ्यात वायट आर्थीक संकश्टाक तोंड दिवचें पडलां. इंधन, गॅस, वखद आनी हेर जिणे गरजेच्या वस्तूंचे दर तेंगशेर पावल्यात. ह्या आर्थीक संकश्टात भारतान श्रीलंकेक $3.8 दशलक्ष मदत केल्या आनी ह्यान फुडें भारताच्या मजतीची आमकां गरज लागतली अशें प्रेमदासान सांगलां.